नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेगवेगळ्यो बातम्यो येत आसात. आमी दर दिसाक वेगवेगळ्यो गजाली हायलायट करत आसात. पूण ताचो खरेंच ऑन ग्रावंड फरक पडटा काय कितें? गोंयभरच्यान आमच्या रिपोर्टराक जॉयन जाल्यात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. महेश, कितें आहा आयची अपडेट हेल्थाच्या लेवलाचेर, प्रशासनाच्या लेवलाचेर? वॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, आम्ही पहिला की टेस्ट रिपोर्ट एक खूप पेंडिंग उरता आणि सरकारान आता हेल्थ डिपार्टमेंटान आपली एसओपी चेंज केल्या. अजून ड्राफ्ट तेंच्यांनी केला एसओपीचो, फायनल येवपाची आसा. पूण ऑलरेडी तेंच्यांनी टेस्टिंग बीन आसा, जितले कोण क्लोज आहा तांचेच करतात ते. सो हांवें चवकशी काडली तेन्ना अशें कळ्ळां की हे 2-3 दिसां भितर जितले पेंडिंग रिपोर्ट आसा तितले ते दितले. सेकंड थिंग, एक जेन्ना स्वॉब काडटा तो स्वॉब 7 दिसां भितर ते टेस्ट करतात, नाल्यार प्रॉब्लम जातलो म्हणून. सो विथीन 7 डेज एक जर काडलो स्वॉब आणि विथीन 7 डेज तेजो रिपोर्ट करतात ते, आणि तो मनशाचो कितें तो पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह आसा ते सांगतात. थर्ड थिंग म्हणजे जेन्ना एक सपोज पेशंट आसा आणि तो स्वॉब काडला आयज, आणि सपोज तेका 4 दिसांनी 5 दिसांनी तेका रिपोर्ट पावलो आणि तो जर पॉझिटिव्ह म्हणून असिम्प्टोमॅटिक आसा जाल्यार तो पिरियड जो काउंट करतात तो पयले दीस जेन्ना स्वॉब काडला त्या दिसा पासून काउंट करतात ते. सो म्हणजे पयले 4-5 दीस तो घरान क्वारंटायन आसता आणि तेणी जाल्यार कोविड सेंटरान वयचें काय ना ते मागीर त्या मनशाचेर आसता, आणि मागीर तेका 10 दिसांनी तेका मागीर तेका डिस्चार्ज करतात, नाल्यार तेका मागीर व्हायरस ना अशें म्हणटात ते. आणि एक म्हणजे सरकारान आता एंटीजॅन टेस्ट म्हणटा ती स्टार्ट केलेली आसा, जी टेस्टीचो रिपोर्ट एक 45 मिनिट्स लागतात. आता जी ट्रू नेट टेस्ट जाता ताका एक 2 वरां लागतात, आणि आता एंटीजॅन जी टेस्ट स्टार्ट केल्या ताका एक 45 मिनिट्स लागता. ती एअरपोर्टाचेर आणि दोनूय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आयज पासून सुरवात जाल्या. आणि त्या टेस्टिंग जे ट्रॅव्हलर जे भायल्यान येता तांचे सध्या तेंच्यांनी स्टार्ट केला करपाक. मागीर ती गोंया भितर म्हणजे गोंयचे जे बाकीच्या एरियांनी स्टार्ट करतले. म्हणून आता तांकां अशें दिसता की जे ट्रॅव्हलरांचे 1000 ते 1500 स्टॅम्पल डेली कलेक्ट जाताली ती आता मातशी कमी जातली, कित्याक बिकॉज ऑफ एंटीजॅन टेस्ट. आणि एक गजाल प्रमोद आमी पयल्या की खूप जाणांक आता अशें सध्या डावट पडला की 10 दिसां उपरांत व्हायरसाचें कशें कितें म्हणून. 10 दिसान व्हायरस ऑलमोस्ट डेड जाल्लो आसता, तो कोणाक ट्रान्सफरूय जावं शकना आणि तो खंयच्या मनशाकूय इम्पॅक्ट करूं शकना. म्हणून ते 10 दिसां उपरांत 10 दीस ताका ते क्वॉरंटायन करतना 10 दीस ताका रेस्ट कर म्हणून सांगतात. प्रमोद, पण एक गजाल जी आज जो बोवाळ जालो तो MLA कुंकळ्ळेचो क्लाफास डायस, जो परत पॉझिटिव्ह टेस्ट जालो म्हणून. वॉट इज द अपडेट रिगार्डिंग दॅट? वॉट आर यू हियरिंग? ती अपडेट प्रमोद इतलेच सांगतात, ती अपडेट एक्झॅक्टली लौकीक बीन सांगूंक शकता तुका. पूण क्लाफास कशें आहा, क्लाफास जरी पयलीं पॉझिटिव्ह आशिल्लो तरी मागीर तो नेगेटिव्ह जाला. पूण जर आमी जितले आतां आमी असिम्प्टोमॅटीक जे पेशंट आसता तांकां जर 10 दिसां पर्यंत टेस्ट करीत जाल्यार तुका खंय ना खंय एकट्याक तरी व्हायरस सांपडटलो. पूण तो व्हायरस कांयच म्हणजे कोणाकूच परतून त्रास करूं शकना, ना त्या मनशाक ना तो दुसऱ्या मनशा कडेन वचूंक शकना. सो म्हणून तो 10 दिसाचो पिरियड आसता. आतां जर क्लाफास जर नेगेटिव्ह आहा तुजो परतून पॉझिटिव्ह जालो म्हणटात, एक वेळ क्लाफास नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जालो तरी काय व्हडलेशें टेन्शन ना, कित्याक खातीर तो व्हायरस तेकाच न्ही, इवन तो दुसऱ्याक ट्रान्सफर जावंक शकना. पूण तो नेगेटिव्हाचो पॉझिटिव्ह कसो जालो हाजे विशीं कितें एक्सप्लेनेशन आसा? एक्चुअली तो म्हाका अशें दिसता की तो एक्चुअली पॉझिटिव्हच आसतलो, पूण तो 10 दिसां उपरांत व्हायरस एकएकदां तुका नेगेटिव्ह दाखयता. कळ्ळें? आणि एकएकदां तो तुका पॉझिटिव्ह दाखयता, पूण तो व्हायरस तेकाच न्ही, तो कोणाकूच काय करूं शकना. म्हणून क्लाफासाक एक वेळ तेंच्यांनी जीएमसी शिफ्ट केला आसलो, कित्याक जो कोविडांतल्यान तो बरो जाला आसतलो, पूण तेका बाकीचे जे कितें हेल्थ इश्यू आहा ते तेका जीएमसींतूच ट्रिटमेंट जातालो ताचो. थँक्स अ लॉट महेश. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. हांव थंयच्यान सत्तरी वतां. कल्पेश गांव आसा आमचे बरोबर. कल्पेश, कितें आहा सत्तरीची अपडेट? सर, 70ची अपडेट सांगपाक गेल्यार सर, काल ज्या प्रमाणे हांवें एक अपडेट दिल्ली की जो कंडक्टर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा, ती आमी अपडेट दिल्या उपरांत मागीर सारकी कन्फर्म न्यूज मेळ्ळी की जो नगरगांव पंचायतीचो जो एक थंयसर जो गांव आसा त्या गांवांत सर तो कंडक्टर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. हेचो कदंबा कंडक्टर नानोड्या विलेजीन. आयज सकाळी सर एक डेथ जाल्या. द डेथ इज फ्रॉम पार्सेकर वाड्यार केरी 70. आणि सर सोर्सिसा कडल्यान अशें आयकूंक येता की जे आतां बॉर्डरीचेर आतां जे चेकपोस्ट आहा केरीचे, थंयसर तो एक चायेचो गाडो चलयतालो खंय, आणि थंयसर मातशें पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट जालें की सगळे लोक पुलीस जावं बाकीचो स्टाफ जो डिप्लॉय करता गेटीचेर ते सगळे जाण तेजे कडेन च्या पिवपाक वयताले. सो अशी एक आसा. आणि सर आनी एक सर व्हडली गजाल सांगपाची म्हटल्यार सर, आतां आमी कोरोना बाबतीनच अशें म्हणजे अलर्ट रावपाची गरज आसा. तेज्या बद्दल सर आनीक एक गोष्ट तकली वयर काडटा म्हटल्यार सर, ऑनलायन जे फ्रॉड्स जाता ते आजकाल सर खूब वाडपाक लागला. इवन वापय सर एक धाकटेशें एग्जांपल दिता. वापयर एक केस आयिल्ली. एका चलयेन खंय स्नॅपडीलाचेर कितें तरी प्रॉडक्ट ऑर्डर केलें आनी ऑनलायन पेमेंट केलो तेका. पेमेंट करतकीच अर्द्या वरान तेका फोन आयलो की तुका कार लागल्या, तूं कार जिखला म्हणून.
सो ताका अमके पयशे भरचे पडटले म्हणून जवळ 97,000 तेजे कट जाले. सो अशा प्रकारचे फ्रॉड जाल्ले आसा. हे कोरोनाच्या हेतून टायमार आमकां ते फ्रॉडा पासून सावधान रावपाची गरज आसा. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सर वास्कोचे अपडेट म्हणल्यार जे आतां जशें महेशान सांगलां एंटीजन टेस्टिंग जी आसा इज अ क्विकर ऑप्शन. 45 मिनिट्सान टेस्ट आसा आनी एअरपोर्टाचेर आयच्यान चालू जाल्या. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर एखादी आमी डेली फ्लॅश करता की गव्हर्मेंटान कितें तरी रोल घेवपाक जाय जावं टेस्टिंगाचें कितें लोड कमी जावंक जाय. हाका लागून सर आयज आत्तां 5 मिनटां पयलीं एक मिटींग जाली. डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले, म्युनिसिपल कावन्सिलर्स आशिल्ले आनी पुलीस आनी हेल्थ टीम आशिल्ली. सो नाव न्यू इनिशिएटीव हेज बीन टेकन. तांचें म्हणणें आसा की डेली जे वास्कोन सद्याक तरी अरावंड 45 to 50 केसीस वास्को सिटीन मेळटा आनी मोर्मुगांव तालुका धरत जाल्यार अरावंड 100 केसीस सुमार डेली मेळटा. सो तांचें म्हणणें आसा एटलिस्ट इन म्युनिसिपल ज्युरिस्डिक्शन एक तांचो ग्रूप करतले, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराचो स्टाफ, सगळे कावन्सिलर आणि पोलीस आणि हेल्थ टिमाची एक व्हॉट्सएप ग्रुप करतले आनी एवरी डे इन द मॉर्निंग जे कोण पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळा तांचे आयडेंटिटी ते म्हणजे नांवां सकट ते ग्रुपान आसतली आनी प्रत्येक वॉर्डाचे जो कावन्सिलर आसा ताणें ते आपले जाग्या वयले आयडेंटिफाय करून ते मनशाक शिफ्ट करतकर ताजे फॅमिलीक आयसोलेशन दवरून थंय दे वील बी प्रोवायडेड स्टिकर्स आनी प्रत्येक कावन्सिलर वचून ते घरान ताका स्टिकर लावन अख्खी फॅमिली जी आसा तांकां आयसोलेट करपाचो. म्हणजे दिस इज पॉसिबल ओन्ली इन प्लेसीस वेर म्हणजे इन द सिटी लिमिट्स. आनी जे जाग्यार म्हणजे आता सद्याक वी हॅव गॉट सो मेनी कंटेनमेंट झोन. जो कंटेनमेंट झोना खातीर प्रत्यक्ष बोवाळ चलता. कित्याक आतां एक कंटेनमेंट झोन म्हणटा तो खाऱ्यावाडा. त्या खाऱ्यावाड्याचेर कितें आसा टुमोरो फिशींग एक्टिविटी चालू आसा आनी खाऱ्यावाडा झोन जरी सपोज कंटेनमेंट झोनान जरी उरलो अर्दे लोक थंय भितर आसा तांचो एक बोवाळ चालू आसा की गेले सिजनाक आमकां कांय जोडूंक मेळूंक ना. म्हणजे वादळ आयले, मागीर देर वॉज बॅड क्लायमेट. आतां जोडच्या टायमाचेर आमी कंटेनमेंट झोनान आसा. ते केसो ऑलरेडी कमी जाल्या आनी एकूच केस उरल्या. पूण एज पर एमएचए गायडलायन 28 दीस वता. सो एक म्हयनो वचचो न्ही आनी कितें तरी ताका रिलॅक्सेशन मागचें अशें तांची मागणी आसा. डेप्युटेटर सांगलें की वी वील ट्राय एंड एक्सप्लोर सम म्हणजे एक ऑप्शन कितें रिलॅक्सेशन घेवंक मेळटा काय खाऱ्यावाडा कंटेनमेंट झोन. एज फार एज मांगूर कंटेनमेंट झोन थंय सर सद्याक केसीस आर कमिंग अंडर कंट्रोल. एंटीबॉडी टेस्टिंग आहा, थोड्या लोकांक एंटीबॉडीजय मेळपाक लागल्या. सो खंय तरी एक असो आवाज आयकूंक येता की थंय बी एक रिलॅक्सेशन करून बिकॉज इट इज गोवाज फर्स्ट अँड दी ओल्डस्ट कंटेनमेंट झोन. थंय अजुनूय कांय तो नोटिफाय केलेल्याक थंय लोकांनी भरपूर म्हणजे त्रास काडले. सो आतां तो खंय तरी तोय सुटावो जातलो अशें आयकूंक येता. तिसरी गजाल म्हणटा ती सर जुवारी नगराचेर जे कंटेनमेंट झोनाचेर एक मोठो बोवाळ जाल्लो. मागीर अलिना साल्दाना थंय आयिल्ले लोकांनी डिमांड केल्ले की मास टेस्टिंग जावचें. काल अलिना साल्दानाची सीएमाची, हेल्थ सेक्रेटरीची आनी बाकी सगळे डिपार्टमेंटाची एक मिटींग जाली. थंय तांच्यानी डिसिजन घेतलें की कंटेनमेंट झोन आशिल्ल्या कारणान लोकांक भायर सरूंक मेळचें ना आनी जी मास टेस्टिंग म्हणटा सर ताका लागून तांच्यांनी सांगलें की एक आमचे स्वॉब टेस्टिंग फॅसिलिटी आसता थंय वचून तांच्यांनी जे कोणाक जाय तांची टेस्टिंग करून घेवची. पूण लोकांचें म्हणणें आसा सर दिस इज नॉट अ सोल्युशन. तांचें म्हणणें आसा की कंटेनमेंट झोनान जरी आतां थंय जरी वचत डॉक्टर सांगता ताका सिमटम ना जाल्यार येवपाचें न्ही आनी सपोज थंय जर टेस्टिंगूच जरी करेना जाल्यार कितले दीस थंय उरतले हाची क्लॅरिटी मेळना आनी हाका लागून सर थंय एक मोठो बोवाळ पडला. दिस इज द प्रेझेंट अपडेट फ्रॉम वास्को रिगार्डिंग द डेथ. काल आमकां एक डेथ म्हणजे सापडली फ्रॉम वास्को. ही वॉज अराउंड 50 years old फ्रॉम जीआरबी कॉलनी. ताजे एक दीस पयलीं सुद्दां आमचे डेथ जाल्ले. सो डेथ रेट्स आर देर, केसीस आर ऑल्सो देर. पूण सद्याक दिस इज द प्रेझेंट अपडेट इन वास्को. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती सर आमी एक मोठो प्रश्न उबारलेलो कोवीड केअर सेंटराचेर आनी थंय तांकां हायजीन सारकी ना, जेवण सारकें ना. जेन्ना आमी आज डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे सो दे हॅव एड्रेस्ड द इश्यू की जे लोकांक जेवण एक प्लॅस्टिकाच्या पोतीन जशें क्रिमिनलांक जेलीन मेळटा तशें मेळटालें. सो नाव दे हॅव डायरेक्टेड की सगळ्यांक जेवण बरे क्वॉलिटीचें मेळचें. 12:30 भितर जेवण हॉस्पिटलान पावचें, 1:30 भितर तें डिस्ट्रिब्यूट जावचें एंड ऑल वील बी गिवन फूड इन गूड पॅकेट्स. सो सद्याक तरी एक मोठो सुटावो आमच्या माध्यमा थ्रू जाल्लो आसा अशें दिसता सर वास्कोच्या. म्हाका दिसता ह्या माध्यमाचो उद्देश इतलोच आमचो की अशे प्रश्न मातशे सुटावे जावचे आनी लोकांचे त्रास कमी जावचे. म्हणून आमी फाटले 5 दीस परत म्हणटात टेस्टिंग करात, टेस्टिंग वाडयात. देर इज नो अदर सबस्टिट्यूट फॉर टेस्टिंग. आनी तरी आसतना टेस्ट कमी करप, SOPs अशें तयार करप की जातूंतल्यान टेस्टिंग कमी जातलें अशे प्रकार चल्ल्यात. ह्या प्रकारांतल्यान कांय जावचें ना. हे प्रकार आमच्याच आंगार येतले आनी आमकांच त्रास करतले हाजी म्हाका दिसता सरकाराक जाणीव आसपा जाय. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉयन जाला. लौकीक, कितें अपडेट सरकाराच्या लेवलाचेर, बाकीच्यो अपडेट्स कितें आनी सगळे लोक जे विचारतात ते क्लाफास डायसाची रियलिटी आनी रियलिस्टीक अपडेट कितें?
प्रमाण क्लाफास डायज पॉझिटिव्ह जावन हॉस्पिटलान आशिल्लो खूप टायम जालो. पयलीं तो कोवीड हॉस्पिटलान आशिल्ले. मदीं आनी अशी परिस्थिती जाली ताका व्हेंटिलेटराचेर बरो टायम रावचो पडलो. तेच्या उपरांत व्हेंटिलेटर काडलो पण ऑक्सिजनाचेर दवरलेलो जो कमी दाबाचो आसता. तेच्या उपरांत तांकां मदीं ते अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आहा की ते मदीं नेगेटीव्ह जाले आनी तांकां आनी वेगळे ट्रिटमेंटाची गरज आसली. तांकां मातशी दुसरी कॉम्प्लिकेशन आहा सो तांकां आतां जीएमसीन हाडले. जीएमसीन हाडल्या उपरांत आतां इन्फॉर्मेशन म्हणटा की तेंची टेस्ट केल्ली आतां पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून. आतां एक पॉझिटिव्ह म्हणजे क्लाफाक जीएमसीन आहा आनी पॉझिटिव्ह आहा ही इन्फॉर्मेशन आहा. किती भानगडी कळना की पॉझिटिव्ह कसो जालो, कित्याक लागून जालो, पयलीं नेगेटीव मागीर पॉझिटिव्ह. इज देर एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हेल्थ ऑथॉरिटीज ऑर गव्हर्मेंट रायट नाव? ओके, आमकां पॉझिटिव्ह म्हटलं न्हू ते आतां एक नवो टर्म यूज करता की लो पॉझिटिव्ह अशें म्हणजे आमकां जेजे कडेन उलयलें तेन्ना लो पॉझिटिव्ह म्हणजे तो दुसऱ्यांक आतां तो जरी पॉझिटिव्ह आसलो तर तेजी हें ना की तो दुसऱ्यांक स्प्रेड करपाक शकता. तेजे बॉडीन पॉझिटिव्ह हें आहा पण तो दुसऱ्यांक स्प्रेड करपाक शकना अशें सांगलें. आतां हेजे आमी ज्यो फाटल्यो आमी केसी पयल्यो 40+ केसी ज्यो फॅटल जाल्या, कोवीड डेड जाल्या, तांकां ते मॉर्बीड सिच्युएशन आशिल्लें तांकां जाय तो ट्रिटमेंट त्या कोवीड हॉस्पिटलान मेळना आनी क्लाफाक हांगा दुसऱ्या ट्रिटमेंटा खातीर शिफ्ट केला. सो जे थंय जो डेथ जाता पळय न्हू तांकां सुद्दां फॅसिलिटी थंय अवेलेबल करना तांकां अशें दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी शिफ्ट करीत तांकां जंय तेंचे वेगळे दुयेंसाक ट्रिटमेंट मेळटा ती फॅसिलिटी अवेलेबल कर जाल्यार डेथ्सूय कमी जावपाक शकता. आतां क्लाफाक आमदार म्हणून वेगळी ट्रिटमेंट मेळटा आनी बाकीच्यांक ते थंय कोवीड हॉस्पिटलान कितें जाता तें जावं म्हणून सोडटा अशें दिसपाक लागला. ना डेफिनेटली, कारण हो खूप महत्वाचो मुद्दो आहा जो आमी परत परत सांगला की कोवीड हॉस्पिटलां भितर जेन्ना सरकार म्हणटा की डेथ ड्यू टू कोमॉर्बीड कंडिशन्स म्हणून, जाल्यार ह्यो कोमॉर्बीड कंडिशन्स थंय ट्रीट करपा खातीर किंवा त्या पेशंटाक आदार करपा खातीर सरकार कितें करता आय थिंक इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. कारण जर बाकीच्या कंडिशना लागून जर कोणाचो जीव वता जाल्यार त्या हॉस्पिटलां भितर त्या कंडिशनाच्यो सुविधा आसपा जाय. सद्याक त्यो सुविधा थंय नात. हे वेगवेगळ्या दुयेंसांचे धरून कॅन्सराचे लोक आमकां स्पश्टपणान सांगतात की त्रास जातात, इतले त्रास जातात की कोवीड परवडलो पण पयलीं आशिल्लें तें दुयेंस नाका. सो ह्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसात त्यो ESI हॉस्पिटलाक जाता तितल्या बेगीन रॅम्प अप जावपा जाय. नेक्स्ट इशू जो आसा तो म्हळ्यार लौकिकान काडलो इशू ऑफ प्रिफरन्शियल ट्रिटमेंट, की क्लाफासाक आमदार म्हणून ताजी कोमॉर्बीड कंडिशना खातीर जीएमसी काडलो काय कितें, आनी सामान्य मनीस जो आसा ESI हॉस्पिटलांत ताजी कोमॉर्बीड कंडिशनां जाका लागून तांचे जीव गेल्यात, कितलेशेच 40 वयर आंकडो पावला, त्या लोकांच्या कोमॉर्बीड कंडिशनाक ट्रीट करप शक्य आशिल्लें जसो क्लाफासाक करता तसो काय नाशिल्लें. म्हाका दिसता ह्या प्रश्नांची उतरां सरकारान दिवप खूब गरजेचें आसात, नाल्यार हातूंतल्यान लोकां मदीं कन्फ्युजन चड तयार जातलें. या लौकीक गो हेड. ओके, कालचो आमी एज्युकेशनाचो मुद्दो घेतलो जसं सांगताना मातसो मिस्टेक की ऑनलायन एडमिशनां 11वी 12वी लोकांनी गर्दी केली कारण एक भंय आसता तांकां ऑनलायन केल्या उपरांत तें जालें कन्फर्म काय ना. दुसरे नेटाचो इशू ह्या पॉयंटा खातीर लोक स्कुलांनी पावले. फर्स्ट टायम ऑनलायन एडमिशनां करता ही सो तांकां एके वटेन दुसरो भंय आहा की आपलें जालांच एडमिशन काय जावना सारकें आनी आपल्याक मागीर फुडें त्रास जातले असले विशय आसले. थोड्यांचे इंटरनेट कनेक्शनाचे विशय आसले. 2 केसी म्हाका कोविडाचे एक्सप्लेन करपाक जाय हितून. कोविडाची म्हणजे एक केस आमकां फोंड्या सायडीन एक पॉझिटिव्ह सापडली. रिपोर्ट सॅम्पल घेतल्या उपरांत 5 दीस तेजो रिपोर्ट येवना. तो फॅमिली वांगडा आसलो, मातसो आयसोलेशन रावलो पण बारीक घरांनी चड फॅसिलिटी नासता आयसोलेशनान रावपाची. मागीर ताका जेन्ना पॉझिटिव्ह जालो तेन्ना ताका व्हरपाक गाडी नासली. सो तेणी स्वता मोटरसायकल स्टार्ट मारून स्वता तो कोवीड केअर सेंटरान गेलो. तेजे उपरांत फाटल्यान फॅमिलीचो रिपोर्ट केला. तेजी फॅमिली एंटायर फॅमिली पॉझिटिव्ह सापडल्या. ताका गाडी पायत जाल्यार दुसरो कोण ना, ती एम्बुलन्साची वाट पळयता की आपल्या बाबा एम्बुलन्स वा गव्हर्मेंटाची गाडी येतली आनी व्हरतली म्हणून. सो दुसरे प्रमोद आमी जेवणाचे म्हणटाले. आनी एक दुसरो भुरग्याची हें सांगपाक जाय म्हाका की एक भुरग्यान जीएमसीन टेस्ट केल्ली. जीएमसीन टेस्ट केल्या उपरांत दुसरे दिसा आपूण स्वता रिपोर्ट पळोवपाक थंय गेलो हाडपाक. जीएमसीन गेलो थंय ताका सांगलें की तुजो रिपोर्ट शेणलो, तुजो मिसप्लेस जालो. सो ताका सेकंड सॅम्पल थंय दिवचें पडलें आनी मागीर ताका दुसरे सॅम्पलाची रिपोर्ट मेळ्ळा. आनी एक गजाल प्रमोद आमी हेजें सांगता पळय जेवणाचें जेवणाची तांकां 9 बी सकाळची केअर सेंटरांनी 9 बी सकाळची च्या येता, 2 पाव भाजी येता आनी च्या येता. ती बी कशी आसता की कोण तांकां व्हरून तेंच्या रुमा कडेन दारान बी दवरपाक वा तांकां बेल मारून दार उगडून तांकां थंय डिलिव्हर करिना. तांकां एक
हेच्या सकयल तेंचे कोविड केअर सेंटराच्या सकयल तो कावंटर घातलेलो आसता ते तुमी तो पिकअप करपाचे प्लास्टिकान दवरलेले आसता ते च्या जाल्यार ती किटलीची किटली हे ऑन करून गेल्यान च्या घेवपाचे आनी घेवन येवपाचो तुमकां जाय प्रमाण जेवणाचो आयच्या जेवणाचो फोटो दाखयता एक कोविड केअर सेंटर दाखोवं शकता प्रमोद हय गो हेड ट्राय करता जे कितें आसा तें लोकांक दाखोवपाकच आमी बसल्यात लौकीक फोटो काडटा तेन्ना हांव एकच सांगता की काल आमी विक्रमा कडेन उलयताले तेन्ना विक्रमान मातसो पॉझिटीव टर्म काडिल्लो आनी आमी चिंत्ताले की मातसो पॉझिटीव म्हळ्यार कितें काय म्हण आनी आज लौकीक आमदाराची केस आयली तेन्ना लो पॉझिटीव हो टर्म काडटा सो गोंय कसली कसली टर्म्स इन्वेंट करता सो सेमी लो पॉझिटीव बट नॉट हार्मफूल म्हाका दिसता दीस जशी वतात आनी जर परिस्थिती जर आटापा येना आनी हाताळपाक जर अपयश येता जाल्यार म्हाका दिसता असली कितल्योश्योच कॅटेगरी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो की पॉझिटीव बट नॉट हार्मफूल लो पॉझिटीव मातसो पॉझिटीव सेमी पॉझिटीव क्वॉर्टर पॉझिटीव आय डोंट नो आमी कसली फकाणां चलयल्यांत आनी लोकांच्या भलायके कडेन आमी कितली खेळटात म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराची तकल्याक ह्यो गजाली वचपाक लागल्यात की जें चल्लां तें सारकी चलिल्ली ना म्हणून आनीक लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळची न्ही म्हाका दिसता इतलीच अपेक्षा आसा गोंयकारांची जशें हांवें काल सांगिल्लें कोण 5 स्टार ट्रिटमेंट मागना देसेंत ट्रिटमेंट मागता आनी देसेंत ह्या शब्दाचो अर्थ म्हाका दिसता प्रत्येकाक कळटा लौकीक गो हेड तेका जे जेवण दिला पळय न्हू रायस एके बॉक्सान आहा करी 2 प्रकारचे करी दिल्या त्यो 2 प्लास्टिकच्या पिशवेन आहा त्यो व्हरून ते दवरलेले आहा त्यो प्लास्टिकान बरोच टायम उरता मागीर आनी कोण जर समज चुकोन लेट पावलो ते कावंटरा कडेन जाल्यार तेका ते बाबड्याचें जेवणूच मेळना फाटले फर्मागुडयेच्या कोवीड केअर सेंटरान फाटले 2 दीस सांजची जी च्या येताली ते च्या वांगडा बिस्कूट येताली फाटले 2 दीस जाले फक्त च्या येता बिस्कूटूय येना सांजच्या टायमाक आनी तांकां हितून उदकाची फॅसिलिटी आनी एक किटली फर्मागुडयेर तरी एक इलेक्ट्रीक किटली दिल्या सो ते उदक गरम करून घेवंक शकता पण तांकां बेगीन बरें जावपाक जे पद्दतीन तेंचे केअर घेवंक जाय ती केअर घेतली गेली कोविड केअर सेंटरांनी वचना सो थंय गेले उपरांत आपूण बाबा कसो आपूण पॉझिटीव जाला आनी हांगा नरकांत पडलो अशी परिस्थिती तेच सांगता म्हाका दिसता परत ह्या विशया वयल्यान एकच गजाल सांगता हांव 5 स्टार अपेक्षा कोण दवरना देसेंत दवरता अपेक्षा की एक देसेंत ट्रिटमेंट मेळची म्हूण तितलीच गोंयकारांची अपेक्षा आसा हांव थंयच्यान मडगांव वता सावयो डायस आमचे बरोबर सावयो मडगांवची परिस्थिती कितें सर आयज मडगांव 44th डेथ जाली एक भुरगो फ्रॉम 70 49 इयर्स हाका मरण आयलें तशें जश्यो जश्यो केसी वाडटा तश्यो सिम्टमॅटीक केसी वाडटात लायक आतां हॉस्पिटलान आमच्या ESI हॉस्पिटलान 178 केसीस आहा सो सिम्टमॅटीक सर आयज मडगांव साउथ गोवा हॉटेल एसोसिएशन तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी थंय एक एलिगेशन घेतला की जी हॉटेलां एम्पॅनल केल्ली फॉर हॉटेल क्वॉरंटायन जे चारवटी भायरसून येताले जावं कोण भायरसून येता तांकां ते म्हणटा ते वॉज सिलेक्टिवली डान ते म्हणटा तेन्ना जायतीं आमची बी जी हॉटेलां आसलीं तांकां म्हणटा घेवंक ना सो ते एलिगेटिंग दॅट देर वॉज सम understanding between the district administration and the hoteliers. So they have now planned to give a memorandum to the governor of Goa and they will ask for an inquiry. बाबा आमची हॉटेलां कित्याक घेवंक ना ओन्ली सिलेक्टिव्ह हॉटेलां कित्याक घेतली काय म्हणून सर तशें हांवें जशें सांगलां इंटेड जे न्यू टेस्ट स्टार्ट जाल्यात एंटीजन टेस्ट तर तशेंच राय आनी कोंकण जे आमी म्हणटाले टेस्टिंग जायना म्हणून तांकां सर आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडून टेस्टिंग करतात सर आनी बी म्हळ्यार एक एक्स कावन्सिलर मारगांव म्युनिसिपालिटी पॉझिटीव मेळ्ळा आनी तेजी बायल जी कावन्सिलर आहा ती सद्याक नेगेटीव मेळ्ळ्या तर तशेंच आतां फिशींग सिजन स्टार्ट जावपाचें आसा सगळे ट्रॉलर ओनर्स एसोसिएशन जे आसा ते आर नॉट गोइंग टू गो हेड विथ दीस फिशींग एक्टिविटी कित्याक सर देर इज प्रॉब्लम ऑफ लेबर वेदर इज ऑल्सो बॅड तशेंच जर तांचें हें आहा की हेचेर कोवीड हें वाडपाक शकता सो दे आर ट्रायंग टू प्रिपोन म्हणजे पोस्टपोन करून सो टील मे बी 1st of September. या थँक्स अ लॉट सावयो जे आमी सांगलेले मडगांव कॉलेजीन एक वायस प्रिन्सिपल पॉझिटीव मेळ्ळो म्हणसर ते कॉलेजीचे आतां टोटल 5 पॉझिटीव केसीस मेळ्ळ्यो आहा आनी तशेंच कामोली सर एक पॉझिटीव केस मेळ्ळ्या
Yes, sir. या थँक्स अलॉट सावियो. हांव एकच गजाल सांगता, जो काल क्वॉरंटायनाचो विशय जो आयिल्लो तो कांय गंभीर आरोप जावपाक लागल्यात की क्वॉरंटायनाचो एक बिझनेस आनी क्वॉरंटायनाचो एक करप्ट प्रॅक्टीस ह्यो सुरू जाल्यात काय कितें, आनी जे भायल्यान गोंयकार येतात तांकां ऑलरेडी फायनान्शियल त्रास आसा, कांय जाणांचे जॉब गेल्यात, अशी लोकांक आमी गोंया हाडून आनी त्रास दितात काय कितें? कारण पयलींच आमची टेस्टी येवपाक 5-6 किंवा 7 दीस लागतात आनी क्वॉरंटायन तांकां करतात त्या जाग्यार वचून ज्या रेटीन क्वॉरंटायन करतात, ज्या तरेन ट्रॅव्हलिंग चार्ज करतात, ते ट्रॅव्हलिंग कित्याक चार्ज करतात, कशें चार्ज करतात, आनी अमकीच हॉटेलां कित्याक, बाकीचे हॉटेलां कित्याक न्ही, आनी कोणाचें कोणा कडेन सेटींग आसा. म्हाका दिसता हे प्रश्न ह्या 2 दिसां भितर उप्रासपाक लागल्यात. हांव थंयच्यान म्हापशां वतां. श्यामसुंदर फडटे आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा म्हापशेची अपडेट? प्रमोद, दिसान दीस वाडतूच आसात केसी. म्हापशां आयज 8 केसी मेळ्ळ्या. कारासवाड्यार 3 मेळ्ळ्या, तितूंतलो एक ट्रॅव्हलर आसा. जाल्यार कुचले आनी व्हडल्यार 3 जाल्यात. पेड्यान 1 मेळ्ळ्या आनी खोर्ले 1, अशे 8 केसी. मागीर कोलवा PSCच्या हितून म्हणजे थिंग कामुर्ले 1 केस मेळ्ळ्या, osnoda 1 केस मेळ्ळ्या, कोलवाळे 2 केसी मेळ्ळ्या. मागीर शिवोले 10 केसी मेळ्ळ्या. भितर सडयान 4, मारण्या 3, वेर्ला काणका 1 आनी काल पर्रा 1 मेळ्ळ्या म्हटलें पळय. तितूंतले पर्रात 2 जाल्यात आनी पर्राचे मेळ्ळ्या ते एक आजुलनची डॉक्टर आहा. आनी कलंगूट कांय ना. मागीर पर्वरी कांय ना आनी बाकी कांय ना. दुसरे प्रमोद, आयज काँग्रेस जे एज्युकेशन जालें, ते गेले 15 दीस जाले प्रत्येक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान वयतात आनी एज्युकेशन करता की जी लोकांक हायर बिलां येयल्या, लायटीची बिलां येयल्यात, ती 2 म्हयन्याची माफ करची म्हणून. आयज जे सगळ्या 12 तालुक्यांसून आयज 11 तालुक्यान तेंच्यांनी आयज कलंगूट केले आनी मेन जे तेंचे हे आहा पळय, चीफ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर पणजे, थंयसर सोमार दीस ते मोर्चा घेवन एज्युटेशन करतले. हे आसा. हय, आनी जालें. थँक्स अलॉट फडटे. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट? पयली मेजर गजाल एक जाली ती म्हणल्यार जे शुगरकेन फॅक्टरी भायर पयर जे एक उपोशण सुरू जाल्लें की तेंचे पयशे पेंडींग आहा म्हणून शेतकारांचे, तेंची आयज पणजे मिटींग जाली सीएमा बरोबर आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आनी तेंचो जो डिमांड आशिल्लो 1800 रुपया तेंका जे सपोर्ट प्रायस म्हणून गव्हर्मेंटान दिता म्हणून जे एश्युरन्स दिल्लें, ह्या 4 ते 5 दिसां भितर तेंचे ते क्लियर जातले पेमेंट म्हणून तेंका एश्युरन्स दिला आनी ते फार्मर्सांनी एक्सेप्ट केला. आनी जे उरिल्ले जे हार्वेस्टिंग 600 रुपया जे आहा तेंका मेळपाचे, ते जे पळय ऊस आमी ह्या फावट कर्नाटकाची लैला फॅक्टरी म्हणून तेंका करार केल्लो, तांच्या कडल्यान येतकूर ते फुडले 600 रुपया ते तेंका रोखडेच मेळटले म्हणून हो एक विशय जालो. दुसरो विशय म्हणल्यार आडपय आमी काल म्हणलेले की 32 केसी मेळ्ळा म्हणून ते आयज 37 केसीस जाल्या आनी मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपाक लागून आयज दनपारच्यान गव्हर्मेंटान हालचाली सुरू केल्या बॅरिकेडिंग करपाक. हो जो मायक्रो कंटेनमेंट झोन आसतलो तो फेरी पॉयंट ते देसाय पाट हांगा पर्यंत आसतलो, म्हणल्यार सगळे फूल वाड्यार कोणाकूच भायर येवपाक मेळचे ना. तशेंच आमी म्हणलेले गावण्या 17 केसी मेळ्ळ्या, तोय मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपाकच्या वाटेर आसा, पण बाकीचे टेस्टी रिपोर्ट घेवपाचे आहा तेका लागून रावल्यात. आनीक गजाल म्हणल्यार जाली की काल सुनील ढवळीकरांची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ताजेर एक गोष्ट सांगली ताणी की काल आयच्यान ते पूर्ण म्हणजे अंत्रुज म्हालांतली जी देवळां आसा प्रत्येक देवळान येता ते 7 दिसां भितर महामृत्युंजय जप ते करतले. 1 लाख जप ह्या 7 दिसान करतले, जेका करून संकल्प आहा तेंचो की जो कोविडाचो महामारीचो दीस येयला तितूर लोकांक खंय तरी एक रिलीफ मेळचो म्हणून तेंचे आत्मविश्वासान ते एक महामृत्युंजय जप तेंच्यांनी घालपाचो प्रयत्न केला. आयच्यान सुरवात जाल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार MRFाच्यो केसी मेळपाक लागल्या. MRFान वर्कर आहा ते आतां खंय खंय सापडपाक लागले. आयज एक कवळ्या एक MRFाचो वर्कर मेळ्ळो, राजेश कवळेकर, हांणी डिमांड केला, मागणी केल्या की MRF कंपनीत खुबशे म्हाका दिसता भुरगे गांवचे भुरगे कामाक वयता की जाले जाल्यार तुलिपा परस व्हडलो हांगासर फॉर्म जातलो, कित्याक खुबशे भुरगे हांगासर आसा कॉन्टेक्टान एकामेकाच्या आनी गांवचे भुरगे. सो थंय एक केस मेळ्ळ्या MRFाची. दुसरी गजाल, हांवें जेन्ना MRF
कंपनीक कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना तांचो एक वरिश्ठ अधिकाऱ्यान सांगलें की ज्या गांवांनी आमकां आमचे कामगार जे एमआरएफान येवपी ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात तो गांवच्या लोकांकूच आमी सध्या बंद केल्या कामाक येवं नाका म्हणून आनी एमआरएफ आपल्या परीन ते गांवचे वाठार सगळे सॅनिटायज करीत आसा. एक गजाल म्हणल्यार उजगांव दाटवाडा जावं उजगांव व्हॅली डिस्क व्हॅली ह्या लोकांक जेन्ना मेळ्ळे पॉझिटिव्ह कामगार म्हणून तांकां ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा की कामाक येवं नाका म्हणून. सो हेच्या भायर आनी खंय मेळटले थंय आमी तशेंच करतले पण कंपनी बंद करपाचें अजून तेणें खंयच सांगलें ना प्रमोद. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव विनायक कामारा वता साखळेची आनी दिवचलची अपडेट घेवया. विनायक कितें आहा? सर सांखळे आणि दिवचले असे दोनूय मेळोन 5 केसीस मेळ्ळ्या आसा. तितूंतले 4 केसीस ह्यो सांखळे आसा आणि सांखळे भितून सुर्ला हांगा 2 आणि मायणा हांगा 2 केसीस मेळ्ळ्या. दिवचले जी एक केस मेळ्ळा ती दिवचले हावसिंग बोर्ड हांगासर एक केस मेळ्ळा. तो पेशंट आसा तो ट्युलिपान काम करतालो ताची वेर्णा टेस्टिंग जाली आणि तो पॉझिटिव्ह येयलो. तशेंच काल एक केस मेळिल्ली जी हांवें सांगिल्ली भायले पिढी ती ट्युलिपांतलीच आसा. दोगां भितून एक कॉमन थिंग म्हणजे दोगांनी होम आयसोलेशन मागलेले होम क्वॉरंटायन बट तेंचे कडेन मेडिकल किट ना ह्या खातीर तांकां कोवीड केअर सेंटरान शिफ्ट केला. एक गजाल आयकूंक येता सर की जे होम क्वॉरंटायन मागतात किंवा होम आयसोलेशन मागतात तेंचे कडेन एसओपीज सारखे पावलेले ना तेंचे कडेन किट कितें घेवप कितें ना हें तांकां खबर ना आनी अवेरनस होम आयसोलेशनाचे अवेरनस अजून पर्यंत पावूंक ना. सो तांकां डिफिकल्ट जाता होम आयसोलेशनाक अप्लाय करपाक आनी अप्लाय केलेल्या बाब कितें करपाचें हें अजूनय कळना. अशी मागणी आसा काही लोकांची की आमचे लायव्ह अपडेट जे आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा तितूनसून जर मेळटा जाल्यार ती दिवची. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना इन्फॉर्मेशन दिवपाक पण दिसान दीस गजाली ट्रान्सपरंट जावपा वाट्याच्यो ओपेक जायत वतात. तुमी हेल्थ बुलेटिनाचें एग्जाम्पल पळयलां. गांव विलेज वायज ज्यो अपडेट्स येवपा जाय आशिल्ल्यो त्यो आतां PHC वायज UHC वायज येवपा लागल्यात. सो जर ज्या जाग्यार चड इन्फॉर्मेशन दिवपाची गरज आसा चड म्हायती दिवपाची गरज आसा त्या जाग्यार कमी म्हायती दिवप कमी टेस्टी करप असली प्रकार आतां सुरू जाल्यात. मागीर आमकां सुद्दां जर लोकां म्हऱ्यात कितें जर इन्फॉर्मेशन पावोवपाक जाय आमकां सुद्दां ती इन्फॉर्मेशन काडपाक खूब घश्टे काडचे पडटात. तो हेल्थ बुलेटीन पळयतकीर तर कितें करचें आनी कितें नाका जाता आनी तें पळयतकीर क्लॅरिटी परस कन्फ्युजन चड जाता. आय थिंक दीज आर व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट. विनायक थँक्स अ लॉट. हांव मकबुला म्हऱ्यान वता पेडण्याची अपडेट घेवया. मकबूल कितें आहा पेडण्यां? सर पेडण्याची अपडेट म्हटल्यार सर काल आमी लायव्ह केल्या उपरांत एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उगवे. आणि एक सर गजाल म्हटल्यार जे दिसा एक 96 इयर्साची एक लेडी पिड्यार जाल्ली आणि ती तामोशा तिचे अंतिम संस्कार केल्या. त्या टायमार जे लोक असले तांकां होम क्वॉरंटायन करपाक सांगलेले. जेन्ना ते होम क्वॉरंटायन जाले तांकां अजून मेरेन तेंचे थंयसरले लोक कोणी जे मेन प्रतिनिधी आसता ते कोणी येवन बघूंक ना आणि तेंचे एक दुसरेच नजरेन बघतात जशें आमी वास्कोची आमी म्हणटाले मदीं. पण हांव कितें म्हणटा सर ह्या टायमार तुमी माणुसकी दाखयात अशें करूं नाकात. पण तांकां तुमी ग्रोसरी किंवा आनीक काय ते गरजू आसतले तांकां तुमी मदत करा. पण अजून मेरेन थंयसर कोणी वचोंक ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. आणि एक एज्युकेशनाचें म्हटल्यार सर 11वीचे ऑनलायन जे आसात पेडणे वाठारांत खुबशे अशे प्रॉब्लेम आयल्या. पण हांगातले जे प्रिन्सिपल किंवा सर म्हणजे मेन ऑफिसर आसात किंवा शाळेचे स्टाफ त्यांच्यानी भुरग्यांक पर्सनल नंबर बीन दिवन थोडे फार त्यांचे जितले मदत जाता तितले त्यांच्यानी हेल्प केलेले आसात. या थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला पण हांव परत तीच गजाल सांगता. बी मोर ट्रान्सपरंट, टेस्ट मोर. आनी ज्या लोकांक अनफॉर्च्युनेटली कोवीड जाता ट्रीट देम वेल. ते मागीर कोवीड सेंटरां भितर आसूं ESI हॉस्पिटलां आसूं ट्रिटमेंट बरी मेळूं दी. फक्त मेडिकल ट्रिटमेंट न्ही जाल्यार जेवण खाणाची ट्रिटमेंटूय बी तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकां मदीं जो एक असंतोश आसा तो बरोच कमी जातलो. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.